Munyo 6:16. ह्यो सो वस्तू सर्वेस्पराक दुस्वास हाडटात. आणि सातवी वस्त ताका विटायता. सातवी वस्त तुझ्या भावामध्ये किजील दाखयता. भावामध्ये किजिलाचे बी वंपप येवूय जाल्यार गोर्व. पूण ह्या लिस्टार पयली वस्त जी देवाक दुस्वास हाडटा ती गोरवी अवस्था. ती उर्बा जी स्वताक दुसऱ्या वयर दवरता आनी दुसऱ्यांक खाला दवरता. वाव, हाची सारकी सोसमोनी दुसऱ्या लोकांक आमी बरी चिंतात. जायत्यो इगोच्यो चिंतात ती दुसऱ्या इगोच्या वोन बरी आसात म्हूण. म्हाका चड दूख भोगता एक प्रवचनकार पुलपितार उबो रावन दुसऱ्या प्रवचनकाराक खाला घालता तो. म्हाका दूख भोगता प्रवचनकार टीव्ही पोरगोटण्यांची टिक्का कोत्तना. ते म्हाका वळखना, म्हजे विशीं ते कांयच नकलो. तांकां बिलकुल खबर ना केदी व्हडली जबाबदारी ती इतल्याशा टीव्हीर येवंक आनी खरेंच देवाचेर पात येवंक ती बिलां फारीक करूंक. आनी एकूच कारान लोक असल्या वस्तू उलयतात ते गोरविकाय आनी निड्डूकाय. ते गोरविकाय थानूच येता. बरें, ते येस मेवपी प्रवचनकार कोणे म्हाका हाचो वयर सांगलोलो तर हांव खोशी जावपाचें. म्हजेर तो शिक्को मारला आनी हांव नकलो कित्याक सगळीं म्हाका ते परी उलोवंक कोत्तात. कित्याक हांव देवाच्या उतराचें पूर्णतायेन प्रवचन कोत्ता. हांव खरेंच सत मानता देवाक जाय लोकांचेर आश्रीत घालून. पूण म्हाका दिसता आमी जाय वाडलेली आनी फलादीक नागरीक जावन देवाच्या राजाची. तर आमी लोकांक नांवां धरूंक फावना फकत ती आमचे भाशेन न्हय देखून. क्रिस्ताचे कुडीन सगल्यो फुटी आमकां एकदमूच ओस्कोत करून उडयल्यात. मातशें नियाळून पळय कितें जावपाचें तें. जर बाप्टिस्ट आनी मेथडिस्ट आनी ल्युथरन कॅथलीक पेंटकॉस्टल आनी आदी सगळ्यांनी खरेंच एकामेकाचो मोग केलो आनी एकामेका थंय सैमत आसली आनी वावुरतालीं सांगना. एकवटान आमी उबी रावतात, फूट पडटच आमी पडटात. आमी आमचे मदें कित्याक फूट आसा गोर्व. हांव म्हणटा तेंच सारकें. म्हज्यान तुका एक गूट सांगूं येता. म्हाका दिसना आमी कोणूच सारकीं आसात म्हूण. आमी सरकार फावतच आमकां गमन येतल्यो सगल्यो वस्तू आमच्या धर्मीक शिकोवण्योच्यो. आमी झगडी करतात त्यो वस्तू वयर आमी खात्रेन सांगतात देवाक ताची बिलकुल पर्वा ना. म्हाका त्या विशीं उलोवंक पासूंक नाका. देवाक ताचो दुस्वास येता. ताका दुस्वास येता. कोण तुजे भाशेन न्हय देखून ताची नीट करूंक तुका गरज ना. कोण म्हजे भाशेन न्हय देखून ताची नीट करूंक म्हाका गरज ना. तरी तुवें पळोवंक ना तर देवाक विविधता आवडटा. आनी आमकां सगल्यांकूच एक खाशेलें खेरीतपण आसा. हॅलो म्हज्या देवा, माते विकरा इतलो सोबीत आवेसोर. 6 वर्स 28 सुरू जाता. सगळीं तुमी कोश करता म्हजेशी येत आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें झूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव दुलोब ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. कित्याक हांव दुलोब ल्हान काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तुमच्या काळजाक. हांव तुमकां एक सांगू, एक वायट गोट गोरवाची तुका कठीण जाता. कित्याक तूं तुजो सगळो वेळ सारता नीट आनी टिक्का आनी सगळोच आपूण सारकें म्हणूंक. सगळ्या विशीं तुजें मत आसूंकूच इसपा भायर उलोवन सगळ्याक सांगून तूं कितें चिंताय तें तूं चिंताय हांव चिंता. हांव कितें चिंता तें म्हाका जाय तुका सांगूंक. केन्नाय एका प्रवचनकारांच्या जोम्या वांगडा हांव वेता जेवणाक आनी 6 वर्सां फाटीं म्हाका दिसून आयलें की आमच्यान जेवंक पासूंक जाय नासलें. तोच बीत कोत्ताना एकामेकाक सांगून कितें कोत्तात तें. वय हांव हें कोत्ता, हांव तें कोत्ता, म्हजी इगोर्ज हें कोत्ता, म्हजी इगोर्ज तें कोत्ता आनी आनी एक दिसा जेवणाक गेली तेन्ना म्हाका दिसलें दोनयान म्हटलें आतां म्हाका नाका तुवें कांयच म्हणलेलें. तुजा न्हय कोण तुका विचारीत शिवाय. जेवण जाता म्हणून म्हाका गमन आयलें. तांकां म्हजें मातूय पडलेलें ना. हांव कितें कोत्ता तें कोणाकूच पडोंक नासलें.
कितले पावटी आमी एकठांय येतात आनी आमकां एकामेकाचेर पडलेले आमी फकत एकामेकाचेर प्रभाव घालूंक सोदतात. हांव बरें प्रवचन करतां. हे सत न्हय, आमी एकामेकाचेर प्रभाव हाडूंक सोदतात. म्हज्या देवा, नांवां विबाडून आनी सगळ्याक सांगून आमी म्हत्वाच्या कित्या लोकांक वखतात ती आनी हे आनी ते आनी कितें गे तूं स्वता पासत कित्याक थोड्यो वस्तू दवरिनाय. एक पेद्रू चॅप्टर 5 वर्स 5. तीच भाशेन तुमकां तोन्नाटा न्हू उलो कोत्ता जाणट्यांक खालती आसा ताची मुन्नी न्हय तुमी कोणाक खाला आसा ताची इतलीच मुन्नी घडयेक तूं दुसऱ्या बरोस वेगळी जुट्टी घेवन आसा. जाणट्याक खालती जायात यात्मीक आनी आत्मीक गुरू इगोर्जेंतल्या. सगळ्यांक जाय आपलो स्वताचो धंदो आसलो आपल्याक जाय तें करूंक. आनी इगोर्जेंत कोणें तुका कितें म्हटल्यार पयली वस्तू कोत्ताय ती तुका तिसरी इगोर्ज सोडून काडूंक. आनी जर कोणी तुका एका सुमारान उंच जुट्टेर दवरिना जाल्यार ती देवाच्या आयकनान कित्याक तुका कितलेंच देणे आसात आनी तांणी तुका उजार करूंक जाय. ओ म्हज्या देवा, देवाच्या महान हाताक हाल घालतें जा आनी ताका तुका उबारू दी, तुका वयर काडू दी. म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांवें पयलें शिकोवंक सुरू केलें आनी तुजो न्हय तें करूंक देवान म्हाका देणें दिल्लें आनी मोज्यान सोदान शिकोवंक जातालें आनी तांतून बरी आसली. हांव एक हुशार दालन वालन करपी वय. हांव एक घरांत बायबल शिकोवताली 20-25 लोकांक. जर 30 आसले जाल्यार तो एक व्हडलो जमो आनी हांव तितलीच करताली. पूण हांव आतां शिकयता तशेंच तेन्ना शिकयताली पूण तितलो अर्थ नासलो. जर आतां कितें अजापसाचें म्हणटात तर तुमी तेन्ना आयकोंक जाय आसलें. आनी जेन्ना हांवें सुरू केलें बायबल शिकोवंक हांव तुका न्ही बेलसोत सांगता हांव म्हज्या घराच्या सालांत एकदम मोटवी कलसां बसतालीं म्हणजे एकदम मोट आनी हांव बसोन सिगरेट ओडटालीं सगळ्याच्या तोंडार उतर शिकयतना. म्हणजे रुमांत सगळ्याक धुंवर जातलो लोक पासून दिसती पडो नासलो पूण म्हाका माखलेलें आनी लोक येतालो. ह्या वेलवार कोण एक धर्मीक मनीस उलयतना तुक्की उचलयता आनी म्हणटा बरें बरें हांव फकत पळय बायबल म्हणटा देव अस्खत आनी मूर्ख वस्तू संवसारांतले उजार कोत्ता म्हूण. तो पासन ती कोर्टाचे संवसार किकोंत करून नाकारून भायर उडयता ते. आनी हांव तुमकां सांगता जेन्ना देवान म्हाका हें करूंक आपयलें हांव नकलो हांव वखताली जाल्यार 3 मनशां परस ओदीक जी चिंताली म्हाका गिने आसलें म्हूण आनी हांव देवाचें आयकताली म्हूण. लोक म्हाका हसतालो, लोक म्हाका नाकारतलो पासून कित्याक हांव तोरणी आसली. पूण म्हजें खरें कितें आसलें तें हांव सांगता. हांव देवाचो मोग करी, हांव देवाचो मोग करी. म्हाका एक धीर कसो आसलो. हांव भायर सरोन प्रयत्न कोत्तालीं. पळय जेरूल तुमी जाणो हांव एकदम मोटवी कलसां घालून लोकांच्या तोंडार धुंवर घालिना. देवान त्या विशीं आपल्या वेळार म्हाका फुडो केलो आनी ताका वेळ लागोंक ना. आनी तें म्हज्या जिवितांतली एक पाटली घडणी आसली. जेन्ना पयलेंच हांवें शिकोवंक सुरू केल्लें म्हाका गिन्यान नासलें आनी म्हाका सोजमोल नासलें कित्याक देव म्हाका रोखडोच प्रमोट करिनासलो. तो म्हाका उगडास आसा टीव्हीर प्रवचनकारांक पळोवन आनी चिंततालीं हाचे परस म्हज्यान बरें करूं येता. ओ आतां अशें म्हणून नाकात तुमी थंय भायर बसोन मागण्याच्या वडिलांक पळोवन चिंतूंक ना वय म्हज्यान ताचेकीन बरें म्हणूं येता. हांव जाणो तुवें केलां. म्हाका सारकी म्हायती नासली पोले हांव चिंताली फकत देंगी दिवप गरजेचें म्हूण. आनी कांय वर्सां लागलीं शिकोवंक की देव जायत्या लोकांक देंगी दिता जे तांकां थंय पावोंक जाता पूण तांकां तितलें चरित्र ना पूण थंयच रावोंक एक पावटी थंय पावतोच.
तुराय संवसारान जायतेच व्यक्ती असलेले चरित्र नासतना कोण पण तांच्यान उबे रावन आनी एक जोम्याचेर प्रभाव हाडूंक जातात असले पूण पडद्या फाटल्यान ते जियेनात तें जिवीत ते सगळ्यांक सांगतात जियोंक. वय तुजो न्हय म्हाका आवड नासली जाणट्याचें आयकोंक. ओ तूं ती ती म्हातारी बायल ती कितें जाणो. आनी असली मनाची अवस्था आसोंक एकदमूच वायट. म्हणजे तूं 30-40 वर्सां दोनया थंय चलतल्या वांगडा असल्यार म्हणजे तुवें तुजें बंद करूंक जाय तोंड आनी ती सांगतात तें आयकोंक जाय. तांचे दर एका उतराक तुवें लक्ष दवरूंक जाय. तांचें वागप पळोवंक जाय. ती कितें कोत्तात तें पळोवंक जाय. तर एक परिस्थितीन ही मनाची अवस्था दिवन वच. तुजे वरवीं हांव कितें शिकतली. म्हजे परस सगळीं वर्सां तुवें जिवीत आसला. म्हजे परस तुका अनुभव सुबेज आसा. हांव घडटा तितलें सगळें म्हाका शिकोवंक जाय. आमच्या समाजान अधिकारा सगळें मान दिवप बदलूंक जाय आनी आमचे कीन वदीक वर्सां जियेलेली लोकांक मानान लेखूंक जाय. त्यो आमकां खंयनाय उद्देशी शिकयतलो. तो आमकां एका भुरगे उद्देशी शिकयतलो. एका प्रवादा लागीं तो गाडवा उद्देशी उलयलो. कित्याक तो मनीस चड निबोर गिन्याचो आसलो आनी खंयचे भाशेन सांगूंक. गोरव एक वायट वस्त. देवान तुजे थंय दिल्ली मिनिस्ट्री गोरव चोरूंक कोत्तेली. तुज्या जिवितान देवाक तुजे थंय उलोवंक आडकोली हाडटले. पूण देवाची काकूत आनी कुरपा वरवीं ताचे जैत वरो येतात तर तुमी जे तरणाटे आसात तुमच्या वडिलां थंय खालती जायत याज्ञीक आनी आत्मीक गुरूय गरजेचे. पूण हाची सजमणी न्हय तांच्यान तुजें जिवीत चलो येता म्हूण. ही म्हजी सजमणी न्हय. हाची इतलीच सजमणी. मान रिस्पेद दी. तांकां फावो तो रिस्पेद मान दिवन तांची बूट घे. तूं सगळीं खालतेपणी आंगोस्तां घालात. हाची मनी खालतेपणी नेसात. आनी ताची म्हणून तुवें सगळो वेळ तुजी तकली बागोवन वचोंक जाय. ओ हांव कोणूच न्हय. हांव कितेंच न्हय. हांव तुका सांगता खंय खालतेपणी गोर दुसऱ्या जाग्यान वोन रोखडेंच दिसूं येता तें हांव सत मानता. तूं लोकांक कशें त्रातार कोत्ता ताचेर आसा. आमी इगोर्जेंत एक रात्री ओस्तराचे कॉन्फरन्साक आयिल्लीं. जे 6 म्हयने पार्टी आसले आनी आतां परत आसा. तुजो न्हय डीन आनी ताचो कुटुंब हांगाची इगोर्ज दिवपी लोक आसात आनी तो सदांच येता आमकां देंगी दिता. पूण तूं जाणो हांव कितें पळयलां तो म्हाकाच आनी देवाक देंगी दिना. म्हज्या सांगाता लोक प्रवास करता तांकांय तो देंगी दिता. मोटर चलयता ताका. म्हजे चिटणीस तिचो घोव आनी कांय लोक सो आमच्या वांगडा आसात. म्हाका तो लोक आवडटा जे फकत म्हत्वाच्या लोकांचेरूच लक्ष दिना. चलात आतां. पूण ते खात्री करतात की ते सगळ्यांक मान रिस्पेद दितात म्हूण बायबल म्हणटा सगळ्या लोकांक मान दियात. जेन्ना आमी फकत लोकांचे प्रभाव हाडूंक सोदतात आनी फकत गोरव वाडयतात तसलो मनीस जाय नाका जो फकत म्हत्वाच्या मनशांकूच मान दिता आनी हेर सगळ्यांक किकोंत कोत्ता ती ल्हान म्हूण. म्हाका उगडास आसा म्हजे इगोर्जेन जेन्ना हांव हेल्प्स मिनिस्ट्री आसली तेन्ना पासून हांव प्रवाचून हो मिनिस्ट्री पूण चलयनासली. पास्टरान एक पावटी आमकां धाडली कॅम्प जमातीक आनी ताणें आपली एक प्रसंद सांगात्याराक हाडूंक पळयटले. म्हणजे तेन्ना तो व्हडलो आसलो आनी तो आमचे कडेन उलयनासलो. तो आमचे सगळे निश्ठूर आसलो आनी तें अशें दिसलें एक दोळे कोट्टा तसली घडणी. तूं जाणय तूं असल्या मनशांक मान दिता व्हडल्यो व्हडल्यो जोट्ट्यो तांकां आसात पूण ताचे बरोबर पडद्या पातान आसप म्हणजे. पूण तूं हें जाणय 6 वर्सां उपरांत तो एकदम चड त्रासान पडलो ताच्या जिवितान आनी ताचे मिनिस्ट्रीन. आनी म्हाका उगडास आसा तेन्ना पर्यान आमी देवान आमकां वयर काडलेली आनी आमची मिनिस्ट्री बरीच लोकीक जालेली आनी म्हाका उगडास आसा कसो तो आमचे कडेन आदार मागतलो तो. हांव चिंता म्हणजे हांव फकत तोच बीत कोत्ता हांगा देवाचो तत्व विशीं उलोवंक. तूं जाणय हांगा एक आसलो जो चिंतालो तो आमच्याकीन बरो म्हूण आनी खरेपणी आमचे निश्ठूर जावन आमकां मालत्रातार केलें. देव आपले वाटेन वस्तू तोलता. तूं जाणय हांव कितें म्हणटा तें. तुमकां कितले जाणांक म्हजी सजमणी मेळ्ळा. देखूनच बायबल म्हणटा देखून देवाच्या बलिश्ट हाताखाल विनम्र जा आनी तो आमकां
आपल्या शुभ वेळार वैट काडटलो तो आनी तो तूं परिस्थितीन घालतलो जंय तुज्यान स्वतान आनी प्रामाणीकपणान जिवंक जाता. म्हाका एक व्हड प्रवाचोरकार जावंक जाय आसली जेन्ना हांव फकत घरांत बायबल शिकयताली, पूण म्हाका थावे जावंक ना की देव म्हाका एक व्हड उपकार कोत्तालो म्हूण वयर काडून एक उंचल्या सामाजीक पांवड्यार दवरिना जावं, कित्याक हांव तयार नासली. हांव चिंताली तयार आसली पूण हांव नासली. आनी चड करून जेन्ना तूं चिंताय तूं तयार आसाय म्हूण तूं तयार ना, आनी जेन्ना तूं चिंताय तूं तयार ना म्हूण तूं तयार आसा. बायबल म्हणटा नव्या क्रिस्तांक फुडाऱ्याचें स्थान दिनाका, वो ती गोरवान भोंवतेली गोरवान. तुजोन हें स्थान तुका मूर्ख करूंक शकता. आनी अकस्मात तूं सगळ्याकीन बरें उलयता, फकत थोड्यो येस थोडीशी वाडाय, अजब दिसता कितल्याशा लोकांचे नास कोत्ता ते. लोकांक सारकें त्रातार करपा म्हूण आनी कांयच म्हत्वाचें म्हज्या जिवितान ना. तें म्हाका पयलें आसा. बरे भाशेन लोकांक त्रातार करूंक, लोकांक मान रेस्पेद दिवंक. आनी खेरीतपणी केन्नाय जो लोक आमी ल्हान म्हूण समजतात ताची खबर घेवंक, पूण खरेपणी तो ल्हान मनीस न्हय देवा मुखार. म्हाका चड म्हत्वाचें हांव एक दोंगी जायना जावंक, जें हांव जियेना तशें प्रवचन करिना जावंक. आनी हांवें सगळ्या लोकांक एक सारकें त्रातार करूंक, आनी जेन्ना करिना गरज हांवें खालतो जावन परत वचोन चूक मादून घेवंक आनी नीट करूंक. चला ताचे वन व्हडल्यान ताल्यो बरोवंक जाता. आतां आजुनूय 1 पेद्रू 5:5 हातून जायतीं शिकोवपां आसात. सदांच एकामेकांताय नम्रतायेन वागात. एका सेवका परी हे तुमचे वेली काडूंक जावचें ना. तुमी सुटकेन आनी गोरवान आसतलीं, कित्याक देवान गोरविश्टा विरोध कोत्ता. म्हज्या देवा, त्यो गोरविश्टा सोवे विरोध कोत्ता, उमार्तपण व्हडलें वीट हाडपी दीट, आनी तांचो विरोध करून तांकां हारायता. पूण तो खालती आसा तांकां कुरपा दिता. देखून तुमी खालती जायात. तुमी खालती जायात आनी हाची सोजमणी, खरी सोजमणी मनाची अवस्था दवरूंक हांव दुसऱ्या परस बरी न्हय. हांव दुसऱ्या इतलींच बरी, पूण दुसऱ्या परस अदीक बरी न्हय. हांव तांचे खाला ना, हांव तांचे वयर ना, हांव क्रिस्तान आसा. आनी जें कितें म्हज्यान करूं येता, म्हज्यान तें करूं येता, कित्याक तें करूंक देवान म्हाका देणें दिना. आनी तें म्हजें अशें म्हाका दाखोवंक गरज ना हांवें तें केलां म्हूण. हांवें फकत उपकार आठोवन उबारी जावंक जाय. देव म्हाका कितें करूंक दिता त्या परस. आतां तातूंत गोर्व आमचे भितर सारता ती जेन्ना आमी करूंक प्रयत्न कोत्तात जें फकत देवाच्यान करूं येता. खरोच आमी देवाक देव जावंक योग दिवंक. तूं दुसरो पवित्र आत्मा न्हय, स्वत मानव मानिनाका. तुजे मिनिस्ट्रीची देंगी एक चूक सोदपाची न्हय. तुमी समज खरेपणी लोकांच्यो मिनिस्ट्री आसात आनी ताच्यो मिनिस्ट्री दुसऱ्या मिनिस्ट्रीक पळोवंक आनी समाजाक गमोवंक तांचें कितें वायट आसा तें. म्हणजे म्हजी चूक जाली, पूण ह्या सगळ्या वन मूर्ख वस्त हांवें म्हज्या जिवितान आयकल्या ती. कोणाच्यानूच म्हाका सोगोंक जाता तें खंय मेलोत तें. आनी ते इतले त्रास आनी उत्सांबोलाय लोकां मदें उत्सांबोलाय उत्पन्न कोत्तात. एक वस्तची हांवें विबाडल्या, सगळ्या मनांत विबाडल्या. एक वस्तू वयर हांवें खूब वेळ विबाडला, तो तोच बीत करून म्हजे लागीं घडना तें करूंक. आनी तांतली एक वस्त स्वताक बदलपाची तोच बीत करूंक. तुज्यान तुकाच बदलूंक जायना, फकत देवाच्यान बदलूंक जाता. हांव इगोर्जी वेताली आनी तोंडा विशीं एक संदेश आयकतालें, घरा वचून निर्णय घेतालें ओगी रावंक कांयच म्हणना जावंक. वय मागीर हांव दुसरे वाटेन तेंगेर वचोन आनी कांयच म्हणना तयार जासली. आनी मागीर हांव निराशी जातली. सजमून आसलें कित्याक जाताली ती, कित्याक हांव सारकें करूंक तोच बीत करी. देवान म्हणलें बरें तुवें तुजें तोंड केलें पूण कांय बदलूंक ना.
चलात एक बरो निरोप आसा. कोले म्हज्या स्वताक शिस्तीन दवरूंक जातलें म्हणून बरें हांव उलोवची ना, मागीर कसलेंच त्रासांत पडची ना. पूण काळजांत भितर आसा त्या विशीं देवाक पडलेलें आसा. आनी कारण आमच्यान देवाचो आदार नासतना स्वताक बदलूंक जायना तें कित्याक आमच्यान फकत हें भायलें वागपाचेर ताबो दवरूं येता. पूण देवान भितर वचोन आमच्या भितर वावरूंक जाय, आमची काळजाची भावना बदलूंक. तर जरी म्हज्या जिवितांतली हांवें एक नोंदणी उमटून काडली तर ते सुवातेर दुसरी उठपण जावपाची. कित्याक भितरल्यान हांव अजुनूय तशींच आसलीं. देवान आमचे भितर बदलप करूंक जाय. देखून आमी कितें करूंक गरज? देवा मुखार दिमेर रावन म्हणून म्हज्या देवाक गेले रात्री तुवें निरोप दिलो तातूंत हांव सैमत आसा. आनी दुनिया त्या भागांत कितें बदलूंक जाय हांव जाणो. हांव अपराधी देवा, हांव पाचताप कोत्ता, उपकार कर म्हाका बोगस. आनी जर तूं म्हाका बदली ना तर घडयेक हांव अशीच आसनाक उत्तेली. हांवें हें मागणें सोडून दिलें. हांव तुका खरेंच भास दिता देवा, हांव फकत एकूच फावटी म्हाका बक्षीत तर हांव भास दिता तशें करची ना. हांव ते परी मागणें करिना. हांव म्हणटा देवा जेरूल तें परत करतली जर तूं कितें करिनाय जाल्यार. हांव तुका भास दिता देवा, हांव तुका भास दिता हांव जेरूल तें परत करतलें जर तूं म्हाका आदार दिना तर. हो हांवें स्वताय खूब झगडली, स्वताय झुजली. आनी आतां हांव म्हाका स्वताच आवडटा. हांसोंक सगल्यो चुकी सगळे आनी हालेलुया म्हाका तें आवडटा. तुमी जाणो म्हाका शेकी कितें थावें जालें तें? देव म्हजे सगळे अजाप जावंक ना. हांव मेवलें तेन्ना तो जाणो कितें मेवलें तें. दुसरें मूर्खपण जें हांवें करूंक तजवीज केली ती घोवाक बदलूंक. हांव जाणो तुमी कोणूच तशें करिना पूण कित्याक तूं जाणोय आमी सारकीं आनी हेर सगळीं दुसरी सारकी न्हय आनी आमचे चिंतपा प्रमाणे ताणें वागोंक जाय सारकें न्हय. म्हजी वाट वो वयली वाट, म्हजी वाट वो वाट बंद. म्हणजे आमी भायर काय फर्निचर घेवंक वेतालीं आनी म्हाका आवडलें तें ताका आवडनासलें आनी तुका कशें तें आवडूंक ना. ओ म्हजें व्हडें तो नासलें इश्टा, म्हज्यान नदरेनूच कोणूच काडटलो अशेंच. चलात तुमचो रंग पळोवया, तुमचो खरो रंग दाखोवया, तुमचे मूर्ख दिसप सोड. चलात तुमी जाणा तुमकां तोंड पासून उकडूंक पडोंक ना जायते पावटी. अशें एक तो स्लीवस तुवें अदीक बरें तुज्या माथ्यार एक व्हडलो तकले लायल्यान म्हणून म्हाका गर्वा विशीं प्रश्न आसा. आनी म्हाका दिसता म्हजें काम संवसार चलोवंक आनी सगल्यांक सांगोंक तांणी कितें करूंक जाय तें. म्हजें इतलें कोणूच नकलो. ओ म्हज्या देवा हांव गोमत कोत्तात. हालेलुया. आतां हांव तुमकां कितें सांगोंक सोदतां. तुज्यान गर्वा विरुद्ध झुजूंक जावपाक ना. तुवें अभ्यास आनी मागणें करिनात. आमेन. देवाक आमचे पासून जायते केल्ले जाय पूण आमी ताचे बलिश्ट हाता खालती जावंक जाय. बरे क्रिस्ती जिविताच्या सगळ्या शेकुनामध्ये प्राप्त करूंक तजवीज करता ते आमी खालती जावंक जाय. मोवाल आनी ल्हानविकायचे कित्याक तो आसा स्वयं जेजूचो. तातूंत खरेंच आदार मेवतलो सज मग कसो दुस्मान तुज्या मना विरुद्ध झुजता पूण तुज्यान तें झूज जिखोंक जाता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.